दीस आयतार नोव्हेंबराची 23 तारीख 2025. जेजू क्रिस्त सक्ता सर्वांचो राजा. पयलें वचप सामुएल प्रवादाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले अध्याय 5 वळ 1 ते 3 पर्यंत. इस्रायलाच्यो सगल्यो कुळयो हेब्रोनांत दाविदाशी आयल्यो आनी ताणें म्हळें, आमी तुज्यास हाडा मासाचे. सोंपलेल्या दिसांनी साऊल आमचे रसवटकी चलयतलो तेन्ना तुवेंच इस्रायलितांक झुजाक आपोवन व्हेली आनी तांकां पाटी हाडली. आनी सर्वेस्परान तुका म्हळें, तुमचो म्हजे पज्जे इस्रायलाचो गोवळी जातलोय, तुमचो इस्रायलाचो फुडारी जातलोय. देखून इस्रायलाचे सर्व मलगडे हेब्रोनांत दाविदाशी आयले. दावीद रायान हेब्रोनांत सर्वेस्परा हुजीर तांचे कडेन एक करार केलो. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोपकार. कीर्तन 122 1 ते 2 3 ते 4 4 ते 5. श्लोक. सर्वेस्पराचे घरी वचुया म्हणटना हांव संतोसलो. या आमी सर्वेस्पराचे घरी अशें म्हणून लोक म्हणटना केदो उरतो संतोस म्हाका भोगलो. आमी तुजेशीं पावल्या जेरुसलेमा, तुज्या दारवाट्याचेर आसात आमचीं पावलां, तुज्या दारां भितर उबे आसात आमचे पांय. श्लोक. सर्वेस्पराचे घरी वचोया म्हणटना हांव संतोसलो. मजबूत आनी अखंड बांदावळेन उबारून बांदलां आमचें जेरुसलेम. थंयसर चडोवन येतात कुळयो, वय सर्वेस्पराच्यो कुळयो त्यो. श्लोक. सर्वेस्पराचे घरी वचोया म्हणटना हांव संतोसलो. थंय सर्वेस्पराचें नांव वाखाणूंक इस्रायलाचो कायदो तो. थंयसर उबारलां दावीद रायाचें मनसुबेचें सिंहासन. श्लोक. सर्वेस्पराचे घरी वचोया म्हणटना हांव संतोसलो. दुसरें वचप. सांत पावलान कोलोस्सेकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप अध्याय 1 वळ 12 ते 20 पर्यंत. भावा भयणीनो, उजवाडाच्या राज्यांत आपल्या भक्तांक तयार केल्ल्या दायजांत भागीदार जावचें देणें तुमकां फावो केल्ल्या बापाक तुमी अर्घां दितल्यात. ताणें आमकां काळोखाचे पदवेंतली काण आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यांत हाड पायल्यांत. त्यास ताच्या पुता मारिफात लाभता आमकां सडवण, म्हणजे पातकांचें बोगसाणें. तो सुप्रतिरूप अदृश्य देवाचें प्रथम जनीत सर्व रचना मदें. ताचे थंय सर्गींचीं आनी पृथ्वेचीं दिसतात तीं आनी दिसनातलीं सर्व रचना, सिंहासनां, स्वमित्वां, अधिकारी आनी प्रभुत्वां देवान रचयलीं. सर्व रचना जावचे पयलें तो आसलो. सर्व वस्तू ताचे मरेफात अस्तित्वांत आसात. तो मस्तक कुडीचें, म्हणजे पवित्र सभेचें आरंभ वा पयलें फळू जिवंत जाल्ल्यांचें. देवाची खुशी अशी जाली. ताचे थंय आपणाची सगळी संपूर्णता बिडार करून आसची आनी ताच्या कुर्साच्या रक्ता मरेफात समाधान स्थापीत कर भुमीच्या आनी अंतराळाच्या सर्व रचनांक आपणा थंय राजी करून घेवची म्हणून. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोपकार. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. सर्वेस्पराचे नांवे येता तो सदैव जावं. आमच्या बापा दाविदाचें राज्य ताका आनंद जावं. आलेलुया, आलेलुया. शुभ वार्ता. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 23 वळ 35 ते 43 पर्यंत. शेकी जेजू कुर्सार मारतना लोक लागसर रावन पळयत आसलो. तांचे मुखंड ताका केंडून म्हणटाले. हेरांक ताणें बचाव केलें. तो देवाचो क्रिस्त विंचलो वय जाल्यार
तो आपणा कस बचाव करू. शिपाई ताची खेळकुळां करताले. ते ताचे सरशी वचून ताका आंबट वायन दिवन म्हणटाले, तूं जुदेवाचो राय जाल्यार तूं कस बचाव कर. ताच्या माथ्या वयर हो जुदेवाचो राय ही उतरां बरोवन गेल्ली. उमकळायल्ल्या अपराध्या मदलो एकलो ताची निंदा कर म्हणालो, तूं क्रिस्त वय जाल्यार तूं कस आनी आमकांय बचाव कर. तवळ दुसरो जाप दिवन ताका भेस्टावंक लागलो, तुका इतिस्स शिक्षा फावो जाल्या आसतना तूं देवा कांय भियेनाय वे. आमकां जाल्यार निती प्रकार म्हणजे आमच्या करण्यांक फावो जाल्लें तें मेळ्ळां, पूण हाणें कसलीच सूख आधारली ना. उपरांत तो जेजू लागीं म्हणालो, जेजू, तूं रास पदवी घेवन येता आसतना म्हजो उगडास दवर. जेजून ताका सांगलें, हांव तुका सांगतां, आजच तूं म्हजे सांगाता वैकुंठांत आसतलोय. देवाचें उतर हें. म्हाका आनी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आज पवित्र सभा क्रिस्त रायाचे फेस्त संभ्रमतना त्या रायाची देख घेवन ताचो पाटलाव करूंक आमकां आपोवणें दिता. पवित्र पुस्तकांत साबार रायांची जिणी उल्लेख केल्या. थोडे राय निस्वार्थान परचे पसत आढळता चलयला, तर थोडे आपणाच्या फायद्याक अधिकार गळसून आपले परजेचेर जुलूम चलोवन होगलीक जोडिल्ले आसात. जेजूचें रायपण कृपेचें, समाधानाचें, नितीचें, मोगाचें, भोगसाणाचें आनी शांतीचें. गाब्रियल बडवो मोरयेक बरी खबर हाडन ताचे राजवडकेक अंत्य आसचें ना म्हणालो. 2000 वर्सां पाशार जाल्यारय जेजूचें राज आज अमर उरलां आनी वाडूनच आसा. जेजू कुर्सायल्या वेळार खुरीस ताचें शिंवासन, कांट्याचो कुरो ताचो मुकुट, ताची मोगाळ उतरांच ताचें शासन, अंतराळ आनी भुमी मदें उमकोळोन आपले राजवट तो चलयता. ताच्या रायपणाक अंत ना. आमकां सर्वांक काळोखाच्या पदवेंतलें काण ताच्या राज्यांत आपोवन हाडलां, कित्याक जेजू देवाचो पूत जाल्ल्यान देवा बापान सर्व पदवी अधिकार ताका दिला म्हणटा सांत पावल. आमी ताची प्रजा जाल्ल्यान पवित्र स्नानद्वारी ताचे याजकपणाच्या, प्रवादपणाच्या आनी रायपणाच्या मिसावांत भागीदार जावंक हर एकल्याक आपोवणें लाबलां.